सगळे एकठांय येवपाची वेळ आयिल्ली आसा आनी त्याच्या निषेध करपा खातीर आमी म्हापसा म्हणून निषेध सभा आयोजीत केल्ली आसा. अपेक्षा फक्त इतलीच आसा की येणाऱ्या कालावधीन युद्धाची जातली, युद्ध जे जातले पाकिस्तान बरोबर ते केवळ सीमेर जावचें ना, केवळ राजस्थानाक जावचें ना, काश्मीराक जावचें ना, पंजाबाक जावचें ना, ते गल्लोगल्ली जातले, ते केरळा जातले, बंगालाक तर ते सुरूच जाल्ले आसा, बिहाराक जातले, झारखंड जातले, दिल्ली जातले आणि गोंया सुद्धा जातले. त्यामुळे आमचे कर्तव्य आसा की आम्ही जागृत रावूंक जाय, हिंदू म्हणून जागृत रावूंक जाय. ह्याच्या फुडली कालखंड आम्ही केवळ हिंदू म्हणून विचार करून आमची भूमिका ठरोवंक जाय. मागीर त्या आर्थीक आसत, सामाजीक आसत, सांस्कृतीक आसत, शैक्षणिक आसत, या सगळ्या क्षेत्रांत आम्ही हिंदू म्हणून आमची भूमिका सांगपाची वेळ आयिल्ली आसा आणि ती वेळ येवपा खातीर हो आयचो शक्ती प्रदर्शन आहा. आयचे आमच्या आर्मीच्या फाटल्यान उबे रावपाची वेळ आयिल्ली आसा. आर्मी आपले काम करतले, आमी आमचें काम म्हापशांत रावन करूया. तुम्ही येद्या व्हडल्या संख्येन उपस्थित जाल्या बद्दल तुमचे अभिनंदन. भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! पुढे वरताना विनंती करता आमच्या गोवा राज्याचे माननीय उपसभापती श्री जोशुआ डिसोजा हांका की तांणी सभेक संबोधित करचे. सगळ्यांक नमस्कार. पयले स्वातेन तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळे जाण मोठे संख्येन हांगा जमलेले आसात. सगळ्यांक खबर आसा विशय कितें आहा तो खबर आसा काय खबर ना? खूब वर्सां आमी उगी रावलेले आसा. तो उगी रावपाचो टायम बंद जाल्लो आसा. आतां टायम जाल्लो आसा फुडें सरपाक. आनी हो जो विशय आसा जायतीं वर्सां पेंडींग आसा तो विशय सोंपोवपाचो. इट इज टायम टू एंड टेररिझम अक्रॉस आवर नेशन. तेंकां कळपाक जाय की भारत देश उगी रावपाक तयार ना म्हणून. अँड वी आर नॉट टू बी मेस्ड विथ. आयज आमी एक सुपर पावर जाल्लेली आसा आनी पुरो म्हणजे पुरो आख्खे संवसाराक खबर आसा भारत देश केदे व्हडले जाल्लेले आसा. अंडर द लिडरशीप ऑफ आवर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी तेंच्यांनी 2 फावटी चिंतचे पडटले फुडलो स्टेप कितें ते. आनी भारत देशाक 2 मिनटां लागची ना पाकिस्तानाक काबार करपा खातीर. आदले भाशेन हे देश उरलेले ना. आमी खूब फुडें पावलेले आसा आनी आमी म्हटलां तशें चड वेळ लागचो ना. फाटल्या फावटी प्रिसिजन स्ट्रायक जाले, सर्जिकल स्ट्रायक जाल्ले. कोणाक कळोन आसतना बाब मनोहर पर्रीकर आसतना आमचो रक्षा मंत्री आसतना स्ट्रायक करून थंय विशय सोंपयल्लो. तरी हेंकां लज ना, तेंची तरी हेंची पोटां भरना. ग्रांटेड घेता खूब वेळ आनी पुरो म्हणजे पुरो. आमकां खबर आसा आमचे नेवल फ्लीट ऑलरेडी थंय पावलेले आसा. चड टायम लागचो ना. जर चड मस्ती करीत जाल्यार तेंकां कळपाचें आसा कितें येता ते थोड्या दिसां भितर. भारत माता की जय! एवढा मोठा हिंदुस्तान जाऊन टाका पाकिस्तान. एवढा मोठा हिंदुस्तान जाऊन टाका पाकिस्तान. भारत माता की जय! बोलो भारत माता की जय! छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जय हो! छत्रपती संभाजी महाराजांचा जय हो! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! छत्रपती शिवाजी महाराज की जय! छत्रपती शिवाजी महाराज की जय! धर्मवीर संभाजी महाराज की जय! जय 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 भवानी. जय 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 शिवाजी. जय 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 भवानी. बोल भारत माता की जय! बोल भारत माता की जय! एवढा मोठा हिंदुस्तान
जय गणेश जय गणेश कार्यक्रम सुरू होताना विनंती करता आमचे आयचे प्रमुख वक्ते श्री वल्लभजी केळकर हांका की तांणी ह्या सभेक संबोधित करचे. हॅलो. भारत माता की वंदे अत्त अब तो नगारा बज ही चुका है सरहद पे शैतान का. बराबर है. नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का. त्याबरोबर हांगा आसात बजरंग दल गोवा विभागचे पालक श्री संकेतजी आडसेकर. विनंती करता की तांणी एक संबोधित करचे. सगळ्यांक जय श्रीराम. हांगा आयज आमी सगळे उपस्थित आसा. पहलगामाक पयर एक इन्सिडंट जालो, दुखद इन्सिडंट जालो आनी त्या इन्सिडंटाक जर पळयलें जाल्यार आमकां दिसतलें की आमी कांय गोश्टी आसा ज्यो जितल्यो सिरियसली घेवपाक जाय त्यो घेनात आनी म्हणून हो इन्सिडंट जालो. खंयच्यो काय त्यो अश्यो गोश्टी ज्यो आमी सिरियसली घेनात आनी कित्याक ही वेळ येता, ती बी हिंदुस्थानाक ही वेळ येता ज्या जाग्यार 80% अजुनूय हिंदू मेजॉरिटीन आसा, तरी आसतना ही वेळ येता की तू हिंदू काय म्हणून तुका विचारून तुजो धर्म विचारून तुका मारलो वता. ही गोष्ट कित्याक जाली तर जाली कित्याक तर आमी खंय तरी कमी पडले. थंय फक्त कितें सेक्युरिटी लॅब्स जाले म्हणून ही गोष्ट जाली अशी ना. तितून आमचो कितें भाग आसा काय? थंय सगळें तें जालें, आमची काय जबाबदारी ना जालें. पूण हेका सगळ्यात जबाबदार आमी आसा. थंय कळ्ळां तें थंय कळ्ळां तें हांगा करची ना अशी ना. हॅलो. जय श्रीराम. जे थंय घडलां तें हांगा घडचें ना अशें ना. हांगा केन्ना आमचे कडेन केन्ना पावता तें संकट हें आमकां कळचें ना. तर तुमी जर भोंवतणी लक्ष मारलें जाल्यार तुमकां कळटलें की बाबा संकट हांगा पर्यंत पावला. काश्मीराक ही परिस्थिती कित्याक आयली? फक्त काश्मीरा पुरती ना, तर बॉर्डर स्टेटी जर सगळ्यो पळयल्यो जाल्यार वेस्ट बेंगालाक ही परिस्थिती जाल्या. वेस्ट बेंगालाक जर किचाळे मारताल्यो त्यो किचाळी आयकून जर तुमकां न्हीद पडटा जाल्यार तुमचे फ्युचर तुमकां दिश्टी पडना. तुमी फक्त आयज सुशेग आसा म्हणून सुशेगाद आसा. ते व्हिडिओ तुमी पळयात, त्या टीव्हीचेर मोबायलाचेर ते रील्स पळयात, त्यो किचाळे आयकात आनी त्यो किचाळे आयकून तुमकां न्हीद पडपाक जायना. अशें जर जालें जाल्यार फुडले तुमी आनी तुमचे पिळग्यो हेंचें अस्तित्व सुरक्षीत उरतलें. आयकात त्यो किचाळ्यो आयकात. वेस्ट बेंगालान अजुनूय 70% हिंदू आहा, पूण त्या 70% हिंदू आशिल्ल्या प्रदेशांत सुद्दां घरान घुसून रेप केले, हिंदू भायर काडले आनी मारले, घरां सोडून वचची पडली. ही परिस्थिती आज काश्मीरान जी जाल्या ती वेस्ट बेंगालान जाली सुरू, आसामान जाली सुरू. हे सगळ्यो बॉर्डर स्टेटी. केरळान कितें परिस्थिती जाली ती पळया. आनी आमी सगळे जर सुशेगाद आसा जाल्यार ही परिस्थिती गोंयान जावपाक कमी ना. आनी ह्या बेश्टेच वाऱ्या वयल्यो खबरो उलयना. 2
2% आशिल्लो मुसलमान, हांगा 2% जून मुसलमान आशिल्लो 200 वर्सां जालो गोंयांत रावतालो, पूण हो 8%, 9% कसो जालो? ज्या दवरले रुमडामळ पंचायतीन 30-35 वर्सां पयलीं सगळे हिंदूच लोक रावताले, हिंदू किंवा क्रिस्तांव लोक रावताले, जे जुने कितले वर्सांपासून गोंयांत आशिल्ले. 1-2 मुस्लिम फॅमिली आशिल्ल्यो ज्यो कितले वर्सांपासून गोंयांत रावताल्यो. त्या जाग्यार आता 5 पंच मेंबर थंय मुसलमान जाले. कशे जाले? हितूंतले 2 पंच पयर एनआयएन रेड मारली तेन्ना धरल्या, त्यांच्या पिया कडेन लिंक आसा म्हणून. हे उलयता आसतना जबाबदारीन उलयता. म्हाका खबर आसा हांव खंय जबाबदार, कितें तरी म्हाजे कडेन बरी जबाबदारी आसा, तरी आसतना उलयता. कित्याक हो धोको राजकीय कारणाक लागून आमी जर सायडीन दवरलो जाल्यार आज जी परिस्थिती काश्मीराचेर आयल्या, आज जी परिस्थिती वेस्ट बेंगॉलाचेर आयल्या, ती परिस्थिती आमचेर येतली. 30 वर्सां पयलीं ज्या जाग्यार अख्ख्या गांवान हिंदू आशिल्ले, तुम्ही हांगा भोंवतणी कितल्योश्यो गल्ल्यो पळयल्यार कळटल्यो. वाडल्या काय ना? अश्यो गल्ल्यो म्हापश्यानूच न्ही, अश्यो गल्ल्यो कोलवाळे वाडल्या, अश्यो गल्ल्यो वाळपय वाडल्या, अश्यो गल्ल्यो फोण्या वाडल्या, मडगांव वाडल्या. सगळे कडेन जर अशें वाडटा जाल्यार येतात खंयच्यान? आता हे सगळे पहलगामाक जाले नंतर पोलीस जाग्यार आयल्यान धरपाक लागले. हे बंगाली उलयता ते बंगालचे, हे खंयच्यान येता काय? चौकशी केली आमी, आनी आमी फक्त आज भाशण केलें आनी गेले जाल्यार हो विशय सोंपुना. तुमकां दिसत की हे संकट सोंपलें, ते मशाल मिरवणुकीक म्हाका पडला, हांवें म्हटलं मशाल मिरवणुकीक जाल्यार हांव वचूना. तुम्ही तलवार मिरवणूक काढा, तुम्ही त्रिशूळ दीक्षा करा, त्या त्रिशूळ दीक्षा घेता. प्रत्येक भुरग्याक शिकया, ते त्रिशूळ हातान धरपाक शिकया. रक्त दाखया काडप कशें, रक्त काडले पयले बरोबर घुंवळ येता, असलो भुरगो जर तुम्ही तयार जन्माक घातला जाल्यार तुम्ही चुकीच्या संभ्रमान आसा. आणि हो धोको तुमचेर जेन्ना येतलो तेन्ना तुमकां दिसतलें की आपल्या भुरग्याक आपल्यान तलवार चलोवपाक शिकोवपाचो. आमचो काय भाग ना असो तुमकां दिसतलो. भाग ना जाल्यार सांगता, तुम्ही येता चला आनी येता एक खंयच्या सलूनान चला, रॅन्डम सलूनान चला. खंयच्या कोण आसतलो? आमचे कडेन म्हाले नाशिल्ले, खंय गेले? आमी म्हालो म्हणून ताका किंमत दिवपाची कमी केली म्हणून हे तयार जाले. हांकां पंचारा शिवाय काय करपाक कळनाशिल्लें. पूण आज पयलो जाल्यार भाजी ते विकतले, आज पयलो जाल्यार फुलां ते विकतले, म्हाले ते जातले, कपड्यांची दुकानां तांची. आमच्या घरान जर कितें एक सांस्कृतीक कितें कार्यक्रम आसत किंवा खंयचो उत्सव आसत, चवथ आसत, पाडवो आसत, जाल्यार घरान मासीक पाळी जर खंयच्या बायलेचेर येत जाल्यार तिका आमी देवारोमान नाका वचूं नाका म्हणटा. ती वचना. कित्याक? पवित्र जेन्ना आमी पुजा करता तेन्ना ते 4 दीस आमी त्या बायलेक देवा कडेन वचूं नाका म्हणटा. पूण हो फुलं विकपी कोण तरी बंगाली, बांगलादेशी, मुसलमान, त्यांची धंदो दिसात जर सुरवात जाता जाल्यार त्यांची पवित्रता आसा ती थुकपाचेर आसता. सो तुजी फुलांचेर तो थुकता आनी आपलो धंदो सुरू करता, बोणी करता. आनी ती ताणें थुकिल्ली फुलां, मुसलमानान विकिल्ली फुलां तुमी व्हरता आनी देवाचेर घालता. तुमी जी भाजी खाता त्या भाजयेचेर तो थुकता आनी ती भाजी तुमी व्हरून आपण घराकडे खातात. ही परिस्थिती आयली कित्याक? आमी आमचेच जे लोक आशिल्ले भाजी विकताले, भाजी विकपी म्हणजे काय न्ही असो केलो, म्हालो म्हणजे काय न्ही असो केलो, ताका मान दिया, त्या काम धंद्याक सन्मान दिया. सोदून 2 दीस केस मारुना वाडले म्हणून काय जायना, खाड वाडले म्हणून काय जायना. पूण हिंदू म्हालो सदा खाड काडपाक हिंदू मनशाक कडे जाला तेन्ना ही परिस्थिती आहा ती आमच्या हातीन येतली. तुमकां काश्मीरान सगळे मुसलमान अशें दिसता. हे मुसलमान केन्नाच्यान ना, हे कितें पयलींच्यान मुसलमान आशिल्ले? एक कोण चड पय सोदपाची गरज ना. हांगा कितलेशे चेडे आसा जांकां 50-60 वर्सां आसा, तांकां जर विचारत
जाल्यार थंय 30 वर्सां पयलीं काश्मीरी हिंदू आशिल्ले. खंय गेले काश्मीरी हिंदू? आमकां दिसत की आमचो एकलो कोण तरी मित्र म्हणून. कोण मित्र नासता थंय. काश्मीरी हिंदू जर तुमचे कडेन कोणी संवाद आयलो जाल्यार ताका विचारा. भुरगेपणाक तांचे बरोबर खेळिल्ल्या मनशांनी तांची घरां जळयलीं. तुमकां जर आयज कोणी मित्र सो दिसता जाल्यार ह्या धर्मा फुडें, आमच्या संस्कृती फुडें ती मैत्री व्हडली न्ही. ती मैत्री सगळी सायडीन दवरात. हो धर्म, ही संस्कृती ही सांबाळीत जाल्यारूच आमचें अस्तित्व उरतलें. आमकां दिसतलें की आज आमी सगळे हांगा हिंदू आहा. 2% आशिल्ले हिंदू मुसलमान हांगा 8% जावं शकता. आनी सगळो काम धंदो, सगळी बाजारपेठ काश्मीरची काश्मीरी हिंदू कडेन आशिल्ली आज एकूय ते काश्मीरी ना. अशी परिस्थिती अवघ्या 30 वर्सांत जावं शकता. आनी हे पयसले जरी जालें जाल्यार आता रुमडामाळ पंचायतीन किंवा वाळपय एक PFIचो कावन्सिलर धरिल्लो. हे जर पळयलें जाल्यार ही परिस्थिती फक्त काश्मीर आनी बंगाल पुरती उरूना, जर ती गोंयान पावल्या. ताका लागून आयज आमी हे हांगच्यान मिटींग घेतली आनी घरा गेले आनी सुशेगाद न्हिदले. आनी 4 दिसान विसरले. वेस्ट बेंगालचे सगळे जाणांनी स्टेटस शेअर केल्ले आनी खूब जाण उलयताले. आयज कोण उलयता? आयज कोण उलयता? उलोवप तुमी कमी केले, विसरले सगळे. ह्यो गोष्टी जर विसरत जाल्यार परत्यो आमचे कडेन घडटल्यो. हे घुंवड खंय काश्मीराक आनी बंगाल आनी केरळान जालां, हे तितले परते उरचे ना. हे आमचे कडेन पावतले. आमकां जर हातीन जर ह्यो गोष्टी घेवपाक जाय, आमच्या हाती भायर जर ह्यो गोष्टी गेल्ल्यो नाका जाल्यार सगळ्या हिंदूंनी एक ठरोवपाक जाय की हांगा काम धंदो करपी मनीस ह्या देशा बद्दल कितें चिंतता, ह्या राष्ट्रा बद्दल कितें चिंतता, राष्ट्रप्रेम करपी आसा काय तो. ह्यो गोष्टी जर आमी पळयल्यो जाल्यार कितल्योश्यो गोष्टी आमच्या हाती भायर वचपाच्यो उरतल्यो. तुमी हांगा आयले सगळे हिंदू म्हणून एक कडेन आयले आनी तुमी फक्त एक ह्या मोर्चा पुरते, ह्या मशाल मिरवणुके परते आपली हे काम आसता तें दवरूं ना. जर घर गेले आनी प्रत्येक आपलो भुरगो आसा त्या भुरग्याक जर शिकयलें, हातान फक्त मशाल आनी मेणवात दिनासतना तलवार कशी चलोवप ती शिकयली, त्रिशूळ दिक्षा दिली जाल्यार ह्यो गोष्टी, ह्यो संकट आसता कितलेशे दूर आमी दवरतले. आमचेच आमी सगळे 30-40 वर्सांनी सगळे मरतले. पूण जे भुरगे फुडले तुमी जन्मान घातल्या ते जर अशे कुमकुवत केल्ले जाल्यार ते तुमी तांचीच वाट लायतले आनी आमच्याच हिंदू धर्माचे अस्तित्वाची वाट लायतले. ते तुमी सगळे करचे ना. ह्या मशाल मिरवणुकींतल्यान जागेत जावन तुमी घरा कडेन वचून विचार करून ह्या गोष्टीचेर काम करतले. आनी हिंदू संघटन जावपाक लागून असले पहलगामाक जाला असले इन्सिडंट परत देशान आनी खंयच जावचो न्ही म्हणून तेजी सुरवात आपल्या घरांतल्यान करतले अशी तुमचे कडल्यान अपेक्षा धरता. आनी म्हाका हांगा आपयलो म्हणून सगळ्या आयोजकांचे देव बरें करूं म्हणटा. जय श्रीराम. सनातन हिंदू धर्माचा संकट में शक्ती है. धन्यवाद संकेतजी. जशें संकेतजी हांगा सांगलात त्या प्रमाणे आमकां सगळ्यांक तांणी सांगला ताजेर विचार करपाचो आसा आनी ह्या गोष्टीचेर चिंतन करपाचें आसा. फुडें वतना हांव विनंती करता श्री वल्लभजी केळकर हांकां की तांणी ह्या सभेक संबोधीत करचें. बोलो भारत माता की. सगळ्या वक्त्यांनी एक रोख सांगलो. पहलगाम हांगा जाल्ल्या भीषण अशा प्रकारची जे हत्याकांड झाले हिंदू बांधवांचे त्याचे रोख आशिल्लो. जे हिंदू मारले गेले ते हिंदू कित्याक आशिल्ले? निशस्त्र आशिल्ले म्हणून, शस्त्र नाशिल्ले हातान म्हणून मारले गेले. आमच्या सगळ्यांचो रोख पाकिस्तानाचेर आसा. एक सगळ्या वक्त्यांनी काही मुद्दे मांडले पण वेगळ्या मुद्द्याची सुरुवात करता. आयज आमी प्रत्येक जण पाकिस्तान कितें करता हो विचार करतात पण हाची मुळां 1000 वर्सां पयलीं पासून आसात. ज्या दिसा ह्या भुमीन अशा प्रकारचे नराधम घुसले त्या दिसापासून तांचो धर्म श्रेष्ठ आसा. आणि उतरी समाजाक काबार करपाक जर जाय
ताका सोपो बाजार जाय जाल्यार कितेंय करपाची वृत्ती हांगची आसा. मागीर त्या मीर कासिमा पासून तो बाबरा पासून औरंगजेबा पर्यंत या सगळ्या लोकांनी हिंदू समाजाची कत्तल केली, हांगाची देवळां फोडली, आवय बायलांचेर अत्याचार केले. परंतु हिंदू समाज फक्त प्रसंग आयलो की प्रतिक्रिया दिता. आयज आमी जमल्या ते एक प्रकारचो प्रसंग घडलो म्हणून प्रतिक्रिया म्हणून आमी आयल्या. आयज पहलगामाक हल्लो जालो, थंयच्या आमच्या ज्या व्हडल्या भुरग्यांक आणि व्हडल्या मनशांक तांची ओळख हिंदू म्हणून पटना, त्यावेळेस त्यांच्या पॅन्टी काढलो आणि तांकां मारले. त्याची एक आग म्हणून आम्ही आज सगळे जमल्या म्हणून आमच्या मशाली पेटल्या. म्हणजे सगळ्या हिंदू बांधवांक एक विनंती करता, हो विषय जसे संगीतान सांगले, हो विषय फक्त पहलगामचो न्हय, हो विषय भारतातल्या जवळजवळ 450 जिल्ह्यांनी घुसला. पाकिस्तानचे जे स्लीपर सेल्स असतात ते भारताच्या जवळजवळ 450 जिल्ह्यांनी असतात. आणि जर एक ट्रिगर जर तपटलो जाल्यार भारतात कितेंय जावं शकता, कारण आम्ही सगळे पॅसिव्ह असत. एक लक्षात घेवपाक जाय, ज्या मारुतीच्या समोर उभे असतात सांगपाक एक मुद्दाम सांगता की हिंदू समाज आयज धार्मीक आसात पण धर्म जिवंत ना. आम्ही धार्मीक सगळे करतात, देशातली सगळी मंदिरं म्हणजे व्हांवतात लोकांच्या माध्यमांतल्यान. केदारनाथ पळयात, अयोध्येचे मंदिर पळयात, पण व्हांवता. पण ज्या दिसा धर्माचेर संकट येता त्या वेळाचेर हिंदू उबो रावना. या देशान, या म्हापशान, गोव्यान सगळ्याक रोहिंग्या घुसल्या, सगळ्याक बांगलादेशी घुसल्यात. एका दिसा 6,000 बांगलादेशी भारताची हद्द ओसंडून सोडून भितर सरतात. आम्ही काय करू शकना. जे राजकीय नेते जे खंयच्या पक्षाचे आसूत, बांगलादेशी, म्यानमार किंवा जे गद्दार हे भारताच्या भूमीत घुसतात आणि तांकां एक सावली दितात, तांकां जमनीर हाडचें पडटलें. फुडल्या कालखंडान फक्त पाकिस्तानचो धोको न, पाकिस्तानाक आमी फक्त 5 मिनिटांन उद्ध्वस्त करू शकता आणि ते पंतप्रधान मोदीजी फुडल्या काही दिसांनी नक्कीच करतले. धोको असा तो खंडोजी खोपडेचो, धोको असा तो गणोजी शिर्केचो. कारण याच लोकांनी ज्या एक धगधगता अशा प्रकारचे एक यज्ञकुंड आशिल्लो संभाजी महाराजांक मारलो. आणि आम्ही एक हिंदू समाज म्हणून ज्या दिसा एक धगधगतो इतिहास सांगणारो तो छावा चित्रपट जे थिएटरान वयतात आणि पॉपकॉर्न खायतना पळयतात, एक शर्मेची गोष्ट आसा. अरे संभाजी महाराजांचे कातडी सोडली, नाखटां काढली, दोळे फोडले, त्याची जीभ कापली आणि आम्ही पॉपकॉर्न खातात हिंदू समाज. तो इतिहास आसात आणि हो इतिहास फक्त 300 वर्षा पयलींचो आशिल्लो. ज्या दिसा भारतातल्या राजांनी शस्त्र सकयल दवरले त्या दिसा याचेर आक्रमण झाले. आज कोण म्हाका सांगतलो, ज्या वेळाच्या अकबरान आपलो धर्म सोडलो, चंद्रगुप्त मौर्यापासून अकबरापर्यंत, म्हणजे त्या कलिंग युद्ध संपल्यानंतर अकबरान शांती म्हटली, आक्रमण झाले. ज्या दिसा नेहरून शांती पकडून आम्ही कबुतरा उडोवपाक लागलो, चायनान आमचो भाग गिळंकृत केलो. म्हणजे ज्या दिसा जर वल्लभभाई पटेल भारताचे पंतप्रधान आशिल्ले जाल्यार भारताचो तुकडो घेवपाची ताकद खंयच्याच देशान आशिल्ली. पण दुर्दैव आमचे, दुर्दैवच हे की आमच्यात मशाली फक्त पेटता पण ताच्यातली आमच्याची एक ताकद आसा ती आमकां दिसपळोवपाक मेळना. देवळान आमी वतात पण देवळान गेल्यानंतर म्हजो धर्म कितें हो म्हाका खबर ना. पुजा म्हटलें धर्म न्ही, हिंदू ही आमची ओळख, हिंदू ही जीवन पद्धती आसा. हिंदू म्हणजे देवळान वचप म्हणजे हिंदू न्ही. हिंदू ही वेगळी व्याख्या आसा. पण दुर्दैवान हांगा रावणारो, ज्या सिंधू नदीच्या काठार रावणारो भारतीय समाज आमची ओळख विसरला. ती ओळख स्थापित करची पडटली. अशा प्रकारचे कितके आतंकवादी येतले पूण तांकां आमी नेस्तनाबूद करू शकता. कारण एकदा अशें कोणी म्हटिल्ले, जर हिंदू समाज एकाच वेळाचेर
भुकता तरी सुद्धा पाकिस्तानाक आमी व्हांवून वचूंक शकता, इतली ताकद आमच्याकडे आसा. पण दुर्दैवान ती ताकद आमकां आयज आमी दाखोवंक शकना, कारण आमच्या मुघल सरकारांनी आमकां काबार केले, आमच्या आवय बाळेचे अत्याचार केले, देवळां फोडली, पण आमच्या सगळ्या ब्रिटिशांनी आमची शस्त्रां काढून घेतली. आयज निवडणूक आयली की आमची शस्त्रां पोलीस स्टेशनान असतात. आयज अनेकदा काळे साखळे विचारले लोकांक की तुमच्या घरान जर हल्लो जालो जर माझ्याकडे शस्त्र आसा का म्हणून. शस्त्र आयज हांगाच्या सगळ्या लोकांनी घरा वचून पळोवचें. ज्या कोयत्यान हांव नाल फोडटा पळय ताची धार तपासून पळोवची. ताका धार ना, नालय फुटना. आणि जर आमी एक प्रसंग असो येतलो ज्या दिसा आमचेर हल्लो जातलो तेन्ना वाटोवपाक कोण येवचो ना. आमकां वाटोवपाची ताकद निर्माण करची पडटली आणि आमच्यात बाहुबळ निर्माण करचे पडटले. बंदूक आसा पण हातात ताकद ना. पण ब्रिटिशांनी तेच केले. मॅकॉलन कितें केलें, आमच्या शाळांनी लिंबू आणि चमचा शिकयलो. आमच्या शाळांनी झाशीची राणी ना, झाशीची राणी फक्त पेचनचोक उरली. हांव कित्याक हे सगळे मुद्दे मांडटा की आयज हांगाच्यान गेल्या नंतर कार्यक्रम खरो सुरू जातलो. हांगा येवप हे म्हत्वाचे नाशिल्ले, पण फुडल्या काळखंडान हांव एक हिंदू म्हणून जिवंत रावतलो का ना, हो भारत समाज उबो रावतलो का ना, हो गोवा उबो रावतलो का ना, हे तिकोतले जाल्यार ह्या समाजांतल्यान आयज एक 500 लोक आसा ते 50,000 जावचे पडटले. ती ताकद आमकां हो बजरंग बली फुडल्या काळखंडान नक्की दितलो. त्या खातीर सगळ्यांनी मेळून आमी भारत माते खातीर, ह्या राष्ट्रा खातीर ही चेतना निर्माण करपा खातीर आणि फुडल्या काळखंडान अशा प्रकारचे पाकिस्तान कितला येऊ, परंतु हिंदू समाजाचो हुंकार, कारण हिंदू म्हणजे सिंह, हिंदू म्हणजे बकरी न्ही, तो सिंहाची डरकाळी फटणारा हिंदू फुडल्या काळखंडान जर आमी निर्माण करूया. अशा प्रकारचे व्रत, अशा प्रकारचा संकल्प बजरंग बलीच्या साक्षीन आज आम्ही घेऊया आणि हांगाच्यान वचूया. मला भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की. धन्यवाद वल्लभजी. पुढे वतना पहलगाम हल्ल्यान जे मृत जाल्या तांच्या खातीर 1 मिनटाची श्रद्धांजली दिवया. धन्यवाद.